started the demolition of this structure in the CRZ violation. The order was passed by the NGT way back in 2016, then again in 2017. And after that, GCZMA has also given us a direction to demolish the illegal structure which are in the violation of the CRZ. There were actually around 130 structures which were usually covered in the first round, but then some of them have themselves removed the structures and they have demolished, paid the fine. And now we have come to the last stage wherein there are 36 structures which are not demolished, and we have started this demolition from today. And there are 4 structures which are huge in number, which are large, and we have started the demolition since from the morning. त्यांना पहिले ऑर्डर बी किती दिली डेमोलिश करपाच्या हा बी म्हणून अशें सुरवातीपासूनच त्यांच्याकडे डेमोलिशनची ऑर्डर ही एनजीटीन पास केल्लीच आसली हांगासर. तेज्या उपरांत GCZMAन एक परत तांकां 2-3 फावटी हियरींग करून परत सांगलेलें की फायन भरा आनी ना जाल्यार तुमचें डेमोलिशन जातलें. तर थोड्या लोकांनी एग्री जालें आनी फायनूय भरलेलो आसा. पण थोड्या जाणांनी हांगासर जशें हांवें म्हटलें की 36 जे स्ट्रक्चर्स आसा बरे ह्यूज नंबर ऑफ व्हडली स्ट्रक्चर्स ते तेंच्यांनी आयकून घेवना. सो तेंच्यांनी फायनूय भरूंक नासलें. वी हॅव स्टार्टेड द डेमोलिशन. सर अजून कितले जावपाचे आसा सर अंदाज? देर आर टोटल 36. आता जी आमी स्टार्ट करता 36. आयज ही सुरवाती 4 बेगिनच्यान सुरू जाल्ली आसा. जो पर्यंत ही सगळी काबार जायना तो पर्यंत हे चालूच उरतालें. ही पूर्ण खंयसर फक्त मोर्जेनूच आहा काय फूल कोस्टल? टोटल नेस्टिंग बीच जे जागा म्हणटा मोर्जे आनी मांद्रे आसा म्हणजे जुरिडिक्शन म्हणजे पेडणे जुरिडिक्शन ही 2 जागे आसा. ह्या 2 जाग्याचेर ही जाता.